Kodial Sports Association presents Arch Pharma Labs GPL UTSAV 2023 इंतू या वर्षाक स्पेशल अट्रॅक्शन म्हळ्यारी त्या पॅरासेलिंग आम्ही फर्स्ट बोटार वचून त्या होड एक बोट आसा ताजेर वचून थंय दोकून पॅरासेलिंग जाता एक विंच पॅरा म्हणटाची सो सुपर आसता एक्सपिरियन्स कशें जाता तें पॅराग्लायडींग पॅरासेलिंग सो पळोवंक आतां वचून इंट्रस्टिंग आसा विशय ताजे वयर वचून वयर दोकून कशी दिसता तें पुरा आमी आतां पळोवचें आसा थंय तुमकां दिसता आसा तांची एक विशय पॅरासेलिंग म्हणटा चक्का हाजी दोकून वयर तांणी पेटयताची थंय दोकून आमी वचून सीदा येवचें सो पळोवया ते एक्सपिरियन्स कशें जाता म्हूण सांगून येया आतां त्या बोटार आमी शिफ्ट जाता आसाच हें सान बोटा दोकून व्हड बोटाक शिफ्ट जाता आसाच फस्ट तुमी हांगा पळयता आसाची हें बोटा वयर आयली कुडले तुमकां हांगा पळोवच्याक मेळटा हें सेफ्टी एक जॅकेट घालताचें हें जॅकेट घालतना भारी एक सेफ फिलींग तशें जावन हें तुमी पळयता आसाची आतां हें जाता तरी मागीर वयर तांणी एक विंच पॅरा म्हणटाची सो पळोवया कशें आसा हें म्हूण सांगून आता आम्ही बोटार बैसून जाला पॅरासेलिंग असता भारी एक छंद एक्सपिरियन्स वयर वतना मस्त खुश जाता पळोवच्याक भारी एक पळयत तुमी कशें जाता असं म्हणून पॅरासेलिंग
पॅरासेलिंगाच्या एक्सपिरियन्स जावन सकलायला भारी चंद आणि 1 दिवस पॅरासेलिंग करूक तुमकां येवक जाल्यार रे हंगे येवीत तुम्ही सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड सड्याराक GPL उत्सवांत भाग घेयाची रिजिस्टर करायची हंगे येवन 1000 रुपये दिला री पॅरासेलिंग एक्सपिरियन्स भारी चंद एक्सपिरियन्स एक लायफान कर का म्हणून विंगड विंगड कामां तुमी वताच जाल्यार कोडयालांतू येवन हें एक्सपिरियन्स करचे चान्स तुमकां आसा तुमी येताची म्हणून आमी लेखतासच थँक्यू विंच पॅरासेलिंग एक लायक एक्सपिरियन्स पूरा एन्जॉय करतासची खंय दोकून आडयलेले कशी प्लॅन आयला म्हणून फस्ट पॅराग्लायडींग म्हणून उलयलेले मैसूरा दुखून हाडोवचें म्हणून मैसूरा एकलेलें आशिल्लें तशी त्याच बद्दल हांगा आमकां ताणें एक अर्द 1 एकर जाग जावका म्हणून म्हणलें ते जाग ताका दिवंक जाल्यार आमकां आमगेल्या शेनवार आज आनी पाय पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता म्हळ्यार तेय फूल जाले नंतर आमगेले आनीक नेक्स्ट जाग अशें म्हळ्यार हांगा मात्र पार्किंगाक तशी ते जाग पावना म्हणून मागीर लास्ट म्हळ्यार आज शेनवारा काल पयर म्हळ्यार शुक्रार सकाळीं पावयलें पयर सडन डिसिजन काही सोदील मेन लास्ट मलपेचे ताणें निशान वचून एक 2 दिवस आमी मलपे भोंवल्याची तांकां हें करता जाल्यार म्हळ्यार आनी एक्चुअली उदका दुखून येवचें तांकां जायना हांगा एक डॅम आशिल्ली ती त्या आनी क्रेनार दवरूं आयकनाच बोट म्हळ्यार मारागेज बोट तशी मस्त कश्ट जाले जाल्यार व्हडले आमकां फूल आंगेल्ली ती फूल पॅरासेलिंग आमी लायक सपोर्ट दितास आनी कंप्लीट काल दुखून आमगेले जन कोण आसाची तांकां पुरा कंप्लीट चंद रितीर व्हरून पॅरासेलिंग हाडतासाची हें एक 3-4 वर्स दुखून आमगेले एक आश आशिल्लें ह्या वर्सा एक जाल्लें म्हणून एक खूश भोगतास थँक्यू